राम कृष्ण हरी माऊली. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसतली. आमी सुद्दां खूब बरी आसा. सो आयज आमी भायर सरल्या वाळपय वचपाक, कित्याक फाल्यां एकादस आसा म्हणून. हांवें आनी केशवान सुटी घेतल्या फाल्यां. लग्ना उपरांत आमची पयली एकादशी. उपवास फाल्यां उपवास. आयज वाटेक वयतना बरेंच खायत वयतलो. तुजोय उपास आसा फाल्यां? धरचो पडटा न्हू. आई सांगताली की पळय तर धरतले. हांवें आसतलो धरचो पडटलोच. आनी केशवूय धरतलो म्हाज्या वांगडा. हांव धरतलो पूण जैतलो दनपारां. हो मारलो तर उपास डुप्लिकेट. सारको केलो अजून. सो आतां आमी ऑलमोस्ट न्हू ओल्ड गोवा पावल्या आनी म्हाका दिसता क्रॉसिंगूच उरल्या आमी. क्रॉसिंग एकूच उरले आमी. कामां चल्ल्या ना, कामान ट्रेनी खातीर. सो आयज आईन परतून बाजार हाडूंक लायला. सेम स्टोरी, सेम घरा वयता सेम. आईन सांगला बाबा कांदे हाड, बटाटा हाड, टमाट हाड, हरे मिरसांग हाड, भाजी हाड आनी फाल्यां वेजचो भाजी बिजी सांगले आईन. आनी आमकां फ्रुट्स घेवंक जाय आनी आमकां आईन फांतयो हाडूंक लायल्या. आनी बाजार करतली आनी वाटेर एक टायम हांव गाडी चलयतलें मातशी आनी मागीर मेळटली तुमकां आमी. बाय बाय. तुका गाडी दिवचो. होय, गाडी दिवची पडटली. क्रॉसिंगाक उरल्या गायज आमी. बायक हाडली जाल्यार इतल्यान सुटपाचें दिसता. मागीर थंय फुडें क्रॉसिंग लागना की तांकां बायक हाडल्या थंय ती वचोन थंय रावतली सगळी जाणां. यादूच ना. ट्रॅफिकान हाडली उडोवन वयतली. ट्रॅफिकान हाडली जाल्यार एक टायम बायक घेवन सुटपाची. खंय सुट्टले न्हू फुडें. शे म्हणिना न्हू तुका. एक टायम ट्रॅफिकान हाडली. ट्रॅफिकान नासली लायक बायक सुट्टा न्हू. ती ट्रेनीची म्हाका याद ना. आनी वेदर दाखयता तुमकां. पावस बरो येवपाचो आसा दिसता. सारको येयल्यार पुरो म्हणून मागता हांव. पावस येयला त्या गाडी तूं चलयता तर वाज येता न्हू पावसान गाडी चलोवंक. सो हांवें पावसान केन्नाच गाडी चलोवंक ना. अशें वायपर बी ऑन करून. एक काम करना, फुडें बिस्लरी उडयता तूं वायपर मार. येयलो पावस. छत्री पेटे बेगीन. गाडी कित्याक छत्री जाय. ती एकदा म्हणटाले न्हू ते. पळयात पावस पळयात. राहा न्हू. बरें दिसता पळय रेन ड्रॉप्स. त्या गाडयेंतलो शिवाजी महाराज. गायज केशवाच्या लोखणाच्या ब्रिजाकडे पावले आम्ही. आणि केशव म्हाका म्हणटा सदांच त्या लोखणाच्या ब्रिजाकडे घेऊ नाका खंय. सायडीकचो व्ह्यू घे. न्हीद येता कितें न्हू तुका. ती हांव चलयता. बेगीन न्हिदतलो. चार बारीकूच बांधता. हांगासर गांवठी भाजी बऱ्यो मेळटा. खंय आमले माड्यापे मार्शल. माडापे मार्शल. बरे गावठी भाजी. बऱ्यो गांवठी भाजयो आनी फ्रेश गावतल्यो. तुमकां जाय जाल्यार घेवं शकता तुमी हांगासर वाटेर. सो हांवें भाजी हाडपाक सांगलेली. आमी वालींची भाजी घेतल्या आनी मुळे घेतल्या 50ची. बरी दिता न्हू 16 ती. 4 गड्डे वाली दिले 50 आनी मुळ्यांच्यो 2 या 3 भट्टी दिल्या 3 गड्डे 50च्यो. सो रिजनेबल आनी आमच्या गोंयकार. सो आतां आमी व्हडा पावल्या. सो ह्यान फुडें आतां रिक्स आहा मातसो बिकॉज ड्रायव्हर चेंज जावपाचो. गाडी हे चलयतले. आमच्या भाजी घेवन जाल्यार फक्त आतां आमचे फ्रुट्स घेवपाचे उरल्या. आनी चिकन सांगला आईन. आईक एक याद येतली. आई अर्दे वरान फोन मारतली. फ्रुट्स आमकां फाल्यां खातीर जाय. आनी स्वीट्स जाय. फाल्यां आमचो लायक उपास आहा न्हू म्हणून. लायक उपास न्हू उपासूच आहा. तुका फराळ खावंक मेळटा न्हू. फराळ फळार मुगांचो आनी केशव. फळार फरार न्हू. फरार म्हटल्यार पोळान गेलो. फळार प्रोनाउन्सिएशन जायना. आनी स्वीट घेवंक जाय आमकां. गांवठी ते कोण काय ना डायरेक्ट घरा वयतले आमी. चिकन घेवंक जाय. चिकन. आणि आता हांव गाडी चलयतले.
ता सीट बेल्ट हे लांब बसली ते एका हितून दाखयले जाणा सीट बेल्ट ड्रायव्हर चेंज अँड सीट बेल्ट पयलीच बरो लावन घेतला म्हाका तुका माझ्या ट्रस्ट ना केशव. असा चल या गाडी चालू कर पयली चष्मा दे. वकला आता वकला गॅस झाले सोड असो नाही वयतली देवा पावर रे बाबा असं कित्याक करता? म्हणटा न्हू शाका दोच चलयताले तू गाडी आत अतिरेस म्हाका खबर हा खंयची रेस खंयची हे ती. आता तू काय आम्ही आमच्या फेवरेट स्पॉटार पावले आता. हांव दिसली तरी पडटा तुका पट्ट्या कित्याक ह्या केशवाच्या हातीन फोन दिलो काय तकली बी उडयता केशव. सवकास वस्त काय दिसता तुका गाडी चलोवन माझे वायपर पावस ना तरी वायपर वाजलाय ना न्हू ते फॉग झाला दिश्टी पडत. जगा तिथे बनवली गाडी बरी चलयता न्हू तू गाडी थँक्यू पयली चलयताले न्हू आता चड ते भातीन घेवंक ना म्हणून थंय दिसता ते आता माझे ट्रस्ट हा काय ना असा न्हू ट्रश हा वायपर मारता तेतूनच कळ्ळें हांवें केन्ना पयला हो सायडी बंद सीट बेल्ट बी लायतना दिश्टी पडटा कॅमेरा. दिसता फुल दिसता बरी चलयता आनी कितें चलयतले न्हू वायपरूय मारून जाले तुझे सगळे तुझे लायफ एन्जॉय करून वायपरात फाटी पडो ना काय वायपर म्हणटाले न्हू ते वायपर मारूंक जाल्लो म्हणून आपण वायपर मारनासतना केन्ना चलोवंक ना म्हणून ते वायपर Seat वायपर belt. करूंक ना. ते म्हणना सगळ्यांनी सीट बेल्ट यूज करा म्हणून सगळ्यांनी सीट बेल्ट घालूंकूच जाय सेफ्टी. सो आता आम्ही सामान घेऊन रावतलो ऑलरेडी देवळा टेम्पला कडे पावत येयले आम्ही ते टेम्पलाचे दर्शन आमी तुमकां सदांच दिता रेड्या घाटीर गणपतीचे टेम्पल दाखयता तुमकां मागीर बंद करता फुडें सामान घेतलो ते दाखयता भियेला सद्याक केशव. भियोंक ना पावले आमी टेम्पला कडे गायज रेड्या घाटीर टेम्पलार पावले आमी गणपतीच्या देवूळ हांगासर. बरा दिसता आहे तुका हा गाडी चलयता आनी तू सुशेगाद आहा तो. हांगा हात लावन पळय हांगा चेस्टार असं काय उलयता? दोन उतरां कोण फेसा वयल्यान कळना तुका कळ्ळें दिसता ते बरें दिसता न्हू म्हाका विश्वास आहा तुजेर मेवता तुमकां ऑनच करूंक ना पयलीं तांणी यो गायज केले केशव. जालें तर पावली वाळपय फायनली पावयले न्ही म्हाका पावयलो हेणी म्हणजे म्हटलं मात सुशेगाद येयली न्हू. सो गायज आता आमी गाडी एक्सचेंज केल्या आणि आता गाडी एक्सचेंज करून ड्रायव्हर एक्सचेंज जाला सॉरी ड्रायव्हर एक्सचेंज केला. काय व्हडलें बॅग बीन आहा न्हू तुका टॅक्सी सो आता आमी अशी मार्केटान रावतली कित्याक आमकां स्वीट घेवंक जाय. पळोवया खंय लावपाक मेळटा ती गाडी. सो आता आमी वाळपय मार्केटान पावल्या आणि रवा केक घेवपाक येयल्यार रवा केक आणि स्वीट. ना जालें 2 फात्यो घेतल्या आमी. गायज आमचे स्वीट घेऊन झाले. रवा फ्राय करे एक पाव किलो हे किती ते म्हणतात हे. रवा केक घेतला आणि पाव किलो एक स्वीट घेतला आणि बनाना चिप्स घेतला बनाना चिप्स आणि फाती घेतल्या 2. 1 hour later. घरा पावन एक ऑलमोस्ट अर्धे वर नाल्यार 1 वर कशें जालें आसतलें आणि आत्ता रवा केक आणि स्वीट खाल्ले आमी
आई आणि पप्पा आणि आम्ही स्पेशल लागलो मुळात केला का बायलो येऊ आई आणि पप्पा तक या आईन सामान सांगलेले ते निरफणस न्हू वाली आणि किती हे का किती म्हणतात मुळे हो आणि आई रांधता हाय कर आई हाय कर आई चष्मा लायले डॉक्टर झाले आता ते प्रीतीने तुका स्वीट दिले तो पाय लागले बरं लागला हाय कर नका A few moments later. आणि तुमकां दाखयता 2 न्यू मेंबर हाडल्या आमगेर यांची नावां धरूंक ना अजून आमी आनी दोगांय बसल्या एकामेकाचेर बरी बाजारान चड काय शूट करूंक पावूंक ना आमी कित्याक पावस पडटालो सो रिकॉर्डिंग करूंक मेळोंक ना बट जातात केले आम्ही सो आयचो ब्लॉग तुमकां आमचो आवडलो जाल्यार आमच्या चॅनलाक शेअर आनी सबस्क्राईब करा मोग असो आनी फाल्यां आहा एकादशी सो सगळ्यांक हॅपी एकादशी सो पळोवया इफ हो व्लॉग आमी कंटिन्यू करता जाल्यार हितूनच दाखयतली नाल्यार नेक्स्ट व्लॉगान तुमकां दाखयतली एकादस बाय बाय मोग असो गोंय करा न्हू चेंज कर थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ बाय बाय